कित्येक प्रश्न भोजनाचे बरे भाशेन मांडले आनीक एक लिकाराचो प्रश्न तुमी मांडला तेन्ना सगळे लोकांनी गोंयभर तुका एप्रिशिएट केलो तुमकां. आज कारापूर सरवण हांगसर लोक थंयचे महिला अबला सगल्यो नारी शक्ती सगल्यो उपोशणाक बसल्या प्रोटेस्टाक. जो लोडा प्रोजेक्ट येता थंय तुमी अजून बसून पावना. कितें पद योगशन दिसता तुमकां? मेसेज धाडला तांकां कोणाक लोकांक कितें म्हणून की ह्या विशयाचेर जर तुमकां सरकाराचे जर मदत जाय जाल्यार आमी तेजेर उलोवया अशें म्हणून आमी तांकां सांगलेले मेसेज धाडलेले आसा. पण तेंची रिप्लाय जी आहा ती अजून पासून काय अशी आमचे कडेन उलोवपाक ते रेडी ना. ना मेसेज कित्याचेर धाडलेली काय म्हणटा? मेसेज म्हणजे पर्सनल धाडले मेसेज. कशें फोनाचेर ना पर्सनल जो थंय एका व्यक्ती बसता पळय हय ताका प्रॉपरली हांवें पर्सनली उलोवन सांगलां हय आमकां उलोवपाक जाय, तुमकां हेल्प करपाक जाय आमकां, हय आमी उलोवपाक तयार आहा, तुमचे पॉयंट्स तुमी घेवन येया अशें म्हणून आमी ताका मागलेलें. आनी हे आमी सीएमाच्या उतराचेर हांव ताका मेसेज धाडलेले. तुमी ते लोकांक सांगले तुमकां घेवन येयात म्हणून. एक 5 जेन्ना जाणांचे इलेक्शनाचो टायम येता तेन्ना तुमी 5 जाणांच्या डेलिगेशनान आमी उलया आमी. पूण आमदार म्हणून तुमचे कर्तव्य जाणत आसा न्हू म्हणूनच आमी तांकां वचोन मेळप. आज 18 दीस जाले पळय थंयसर वचपाक जाय न्हू ते वचपाक वयतलेच आमी. केन्ना वचपाक जाय तेन्ना वयतले. तुमचे प्रेशर बी आसा कितें? प्रेशर ना, प्रेशर तसो कोणा ना. तुमी कोणाचे हाजेर अशें अवलंबून रावता कोणाच्या उतराचेर बीन? आमकां जे लोकांक जे त्रास जाता न्हू हय लोकांनी आमचे कडेन मांडचे अशें म्हणून हांवें स्वता प्रयत्न केल्ले. तेंच्यांनी म्हाका सांगूंक नासलें. पण लोक ना लोक तांकां कोण मिसगायड कशें करता ते आमदार ह्या नात्यान तुमी थंय वचून त्या लोकांचो प्रश्न कितें आसा तो जाणून घेवपाक एक दीस अशें दितना. आज 18 दीस जाले. तुमी वयतले बी हेच्या दोनूय वाटेन आसात. हो प्रश्न दोनशे वाटेन करूं येता. आमी हांवें जावन तांकां हें केलां यो म्हणून आमंत्रीत केला तुमचे कडेन यो म्हणून. आमचे कडेन म्हणजे डेलिगेशन तुमी घेवन येया उलया आनी हांवें हांव काय सोल्युशन दिवंक शकना. सीएमा कडेन तुमकां व्हरता अशें एश्युरन्स दिल्लें. सीएमा कडेन उलयला तुमी? हय सीएमा कडेन उलयलो. सीएमान कितें सांगलें? सीएमान सांगलें तुमी घेवन यो अशें सांगलें. त्या बेजिसाचेर हांवें तांकां मेसेज धाडली. तेंच्यांनी म्हाका रिप्लाय दिला की आमी थंय येवंक शकना. कितले दीस जाले? खूब दीस जाले तुमी सांगला न्ही रिक्वेस्ट? हे 8 दिसान गेले. 8 दिसांनी लोक तयार ना कित्याक आमदार न्हू थंयचे स्थानिक. आतां कोण आतां कशें सांगतलो हांव तेजेर कितें सांगू? ते लोक येयना जाल्यार हांव कितें सांगू? बट प्रोजेक्ट एक जाल्यार प्रॉब्लम डिस्ट्रक्शन जातलें अशें तुमकां दिसता? कारण 5.5 लाख तेजेर आतां हांव कांय उलयना कित्याक जाणा तो प्रोजेक्ट कसो आहा न्हू म्हाका कांयच खबर ना. बरं ते प्रोजेक्टाचे तुमी समर्थन करता काय म्हणटा त्या? ना हांव समर्थन करपाच्या बाबतींत कांयच सांगना कित्याक त्या प्रोजेक्टाचें म्हाका कांयच खबर ना म्हणून सांगलें न्हू हांवें. तुमकां कन्सर्न एमएलए आमदार ह्या नात्यान तुमकां अजून मेरेन त्या प्रोजेक्टा बाबतींत कांयच खबर ना? ना कांयच खबर ना. आमदाराक कित्याक कळनाशिवाय ना अशे खुबश्यो गोश्टी घडटा. तो तेजो प्रायवेट प्रोजेक्ट अशें म्हटल्या उपरांत त्या प्रोजेक्टाची म्हायती म्हाका दिवंकूच जाय अशी ताका दिसूंक ना दिसता. पूण आमदार ह्या नात्यान तुमच्या मतदारसंघाक येता ते जाणून घेवपाचे अशे प्रयत्न तुमकां दिसले? जाणून हांवें घेतला पण डिटेल ना न्हू म्हाजे कडेन. तुमच्या ह्या कांयच लक्षांक ना थंय कशे भाशेन येता? ना पंचायत परमिशन कशी दिता हांकां गांवांत? पंचायत हांव न्हू पंचायत परमिशन पंचायत पॅनल म्हाज्या कडेन नासलें तेन्ना कळ्ळें न्हू. पंचायतीन परमिशन कशें दिलें तें तांकांच खबर आहा. तुमी नासतना हे प्रोजेक्ट तुमी नाशिल्ले तेन्ना तुमची पंचायत हांव नाशिल्ली आमच्या कडेन नासली पंचायत. बट अशें 5.5 लाख स्क्वेअर मिटर प्रोजेक्ट येतालो गांवाचो विध्वंस जावपाचो ना असो दिसना तुमकां? सगळं लोकल कारण तुमी ते रावपी लोक तुमी तुमची वैयक्तीक ह्या विशयाचेर हांव आतां कित्याक उलयना म्हाका तेजी कांय खबर ना म्हणून तुज्या कडेन हांव सांगता की म्हाका उलोवंक शकना त्या गोश्टी. तुमी उलयतले बी मंत्र्या हांव उलयतलोच न्हू. मंत्र्या कडेन म्हणटा? हय उलयतलोच न्हू. हांवें तुका सांगलें जे सीएमा कडेन हांव उलयल्लो आसा. लोकांचे प्रश्न घेवन फुडें वचूंक जाय आमकां. हे घेवपाक लागून हांवें इनिशिएटीव स्वता घेतला. ताका इनफॅक्ट सांगलां हांवें तुमी या उलोवया कितें प्रश्न आहा ते उलयात. आमदार पयर ग्रामसभा जाली आयताराक गोंयभर ग्रामसभा गाजली. त्या ग्रामसभेक सगळे एकमतांनी ठराव जालो हो प्रोजेक्टाच्या विरोधांत ठराव जालो. सगळ्यांनी पंचांनी बाकीचे ग्रामस्थ जमले. हेजो व्हडलो विशय हो आतां आज 18 दीस जाले गोंयभर गाजता, बातम्याचेर गाजता, चॅनलांचेर गाजता, न्यूज पेपराचेर गाजता. पूण आमदार ह्या नात्यान एकूय दीस तुमकां अशें वचून कित्याक दिसलें ना थंय?
पळयात थंयसर वचोन लोक थंयसर आपआपले न्हू राजकीय हे करता भाशणां करता कित्याक रियल सेन्सान तेंच्या लोकांचे कितें प्रॉब्लेम आहा न्हू ते अंडरस्टँड करून घेवपाचे क्वचित कोणी तरी हे करता तुम्ही घेतले जाणून घेतले काय हांव जाणून घेतला न्हू. प्रॉब्लेम आसा ते तांचे कोणाची प्रॉब्लेम कितें आहा न्हू ते मांडून तेंच्यांनी मांडपाक जाय आसलें न्हू आमचे कडेन तुमचे कडेन येवन आमच्या म्हणून तांकां सांगलेलें न्हू आमी परत परत तूं तेच विचारता हांवें तुका सांगलें तांकां आमीन तरीच केला आमी ताका आमी ताका सांगला तेंच्यांनी म्हाका सांगूंक ना तुमी कितें आहा तें उलोवया